चवथ लागीं पाविल्ल्यान दिवचल वाठारात बेकायदेशीर पार्किंगाक लागून विक्रेत्यांक जातल्या त्रासाक लागून दिवचल मार्केट संघटनेन थळाव्या अधिकाऱ्यांक आनी येरादारी पुलिसांक पार्किंगाची वेवस्थीत येवजण आंखपाक सांगल्या। तशेंच तात्पुरत्या विक्रेत्यांनी बाजारांतल्या विक्रेत्यांच्या पोटार आड येवचे न्हय म्हण तांचेर पळत दवरचे अशे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिल्यात। पळयात। चवथ लागीं पाविल्ल्यान राज्यांतल्या बाजारांनी जायते थळावे लोक आपलो वेगवेगळो म्हाल घेवन बशिल्ले पळोवपाक मेळटात। हे मतींत घेवन दिवचल मार्केट असोसिएशनान थळाव्या अधिकाऱ्यांक बाजारांतल्या पार्किंगाच्या प्रस्नाची दखल घेवन चवथी पयलीं तो सोडोवपाचो उलो मारला। तशेंच चवथी वेळार तात्पुरत्या विक्रेत्यांचेर लक्ष दवरचें अशेंय तांणी मागलां, कारण बाजारांतल्या जायत्या दुकानदारांक ऑनलायन खरेदीक लागून पयलींच लुकसाण जावपाक लागलां आनी तात्पुरत्या विक्रेत्यांचेर लक्ष दवरलें ना जाल्यार तांकां आनीक लुकसाण सोंसचें पडटलें। आयकात। हांव काही दोन मुद्दे सांगूंक सोदतां। आपल्या ज्या आमी व्यवहार करतात त्या जाग्यार पार्किंगची जी क्रेदा उरल्या ती म्हाज्या फाटल्यान तुमकां गाडयो आनी बाकी सगळे दिसले आसतले। त्या आधाराचेर काही हांव तुमच्या समोर मुद्दे मांडूंक सोदतां। आमकां पार्किंग अशी जायी ताका एक ट्राफीक नेमचो पडटलो। सेकंड थिंग, जे गाडी घेवन येतात ते थेट दुकानाच्या समोर लायतात आणि दुकानात समोर लायल्या नंतर आमकां कितें व्यवहार जावंक जाय तो सारको जाता। सांगपाचें इतकेंच की कस्टमराक गाडी आपली दुकानाच्या समोर लावपाक जाय, जेणे करून दुकानदाराचो व्यवहार जातलो आनी सगळें सुरळीत चलतलें। परंतु ह्या चतुर्थीच्या निमतान पार्किंग वेवस्था जी आसा ती म्युनिसिपालिटी आनी ट्रॅफिक सेल अशें सगळ्यांनी मिळून ते वेवस्थीत प्लॅन जर करीत जाल्यार ते बऱ्या रितीन आनी बरें सुरळीत जातलें। शेवटी कशें आसा, मार्केट असोसिएशनाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान आमकां आमच्या व्यापाऱ्याचें चिंतपाक जाय। व्यापारी जर सारको चलना, व्यापाऱ्याचो जर धंदो जर सारको चलना आनी तांकां वेवस्थीत सगळ्यो सोयी पळयनात जाल्यार व्यापार कसो जातलो? म्युनिसिपालिटी आपलो टॅक्स घेवंक जाय ते घेतात, गार्बेज टॅक्स घेवंक जाय ते घेतात, भाडें घेवंक जाय ते घेतात आनी तेजी वेवस्था म्युनिसिपालिटी बरोबर घेना अशें निदर्शनां येयलेलें आसा। तेजे आमी आवाज उठयतलेच, परंतु सद्या आमकां ट्राफिकाचो हे जे गाडयो जी चलतात तेजो खूब त्रास जाता। त्या कडेन ट्राफीक सेल, पोलीस आनी म्युनिसिपालिटी हेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें आनी हांगासर वेवस्थीत ते पार्किंग लावन घेवचें। एक्चुअली म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन आणि चीफ ऑफिसरा कडेन एक रिक्वेस्ट करता की हांव फुडें केन्ना असले कितें चवथी कडले डिसिजन तेंचे ते आसतले जावं तेंची केन्ना बसका आसता तेन्ना आमकां कॉन्फिडन्सान घेवचें मार्केट असोसिएशनाक, कित्याक आमचो ह्या वेव्हारा आनी हेका चवथी कडेन व्हडलो हात आसता आमचो। सो आमची एक मुख्य भुमिका आसता हितून। सो ते खातीर हांव तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आमकां कॉन्फिडन्सान घेवचो, आमच्या अध्यक्ष कॉन्फिडन्सान घेवन डिसिजन घेवचें। आज पळयता सगळीच कडेन कशें आसा, आज ऑनलायन मार्केटान सगळे वेपाराचे धंदे ठप्प जाल्ले आसा आणि त्याच बरोबर हे वेंडर्स असतात, ते वेंडर्स असतात ते फक्त ठरावीक दिसात येतात, बाजार करतात वतात। बाकीचे दीस त्या जे मार्केटात जे फारीक शॉप फारीक करतात किंवा आमचे ब्रँड फारीक करतात हांकां तसं काय हें जायना। तेन्ना हाचेरूय थोडें लक्ष दिवचें की बाबा जे वेंडर्स आसात तेचेरूय मातशें थोडें नियंत्रण दवरचें, जेणे करून लोकल जे वेपारी आसात ताका ताचो त्रास जावचो न्ही। आमी फाटीं एकदां असोच आवाज उठयलो की हांगा जे एक्झिबिशनां भरतात, एक्झिबिशन येतात आणि लोक सगळे त्या एक्झिबिशनान सगळे करून वतात आणि हांगासर जे व्यापारी आसात तो दुकानान व्यापार म्हणून बसता पूण ताका गिरायक जाय। गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार।